गोंयांत इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टिवल चालू आसा। आयज ह्या पर्पल फेस्टिवलाचो दुसरो दीस आमी आसा कांपाल पणजे हांगासर दिव्यांग भुरग्यां खातीर त्याच बरोबर खासा क्षमतेचे जे भुरगे आसा तांकां उर्बा दिवपा खातीर तांकां माची उपलब्ध करून दिवपा खातीर तांकां एक तरेचें प्रोत्साहन दिवपा खातीर सरकाराचें हें म्हत्वपूर्ण पावल आसा। पर्पल फेस्टिवलाच्या निमतान त्यांच्या खातीर एक वेगवेगळे इव्हेंट्स त्याच बरोबर स्पोर्ट्स घडोवन हाडिल्ले आसा। कांपाल मैदानाचेर आयज आमी पळोवपाक शकता व्हीलचेअर क्रिकेट दिव्यांगां खातीर सरकारान आयोजीत करून दिल्लेले आसा ह्या पर्पल फेस्टिवलाच्या निमतान। तर आमी थंय या वेगवेगळे राज्यांतले पंगड दिव्यांग भुरगे हांगासर येयल्ले आसा आनी हे व्हीलचेअर क्रिकेट ते खेळटले। सो त्यांचो अणभव कसो आसा आनी तेंची उर्बा कशी आसा, तांकां कितली थंय प्रोत्साहन तांकां सरकारान दिवन ते कशा तरेन ही क्रिकेट खेळटा ते आमी एक बारीकसो आढावो घेवया। इंडियेचो जो कॅप्टन आसा रोहित शर्मा हाका कोण वळखना, पूण व्हीलचेअर क्रिकेटीचो जो इंडियेचो कॅप्टन आसा ताका तुमी वळखता काय? तर आमच्या बरोबर ते आयज हांगा आसा, तुमची ओळख करून दिता। तुमचें नांव आमकां मातशें सांगा। मेरा नाम सोमजीत सिंह है और मैं अभी उत्तर प्रदेश टीम का कैप्टन सी कर रहा हूँ और मैं इंडियन टीम का भी कैप्टन हूँ। तो अभी ये पहली बार आप गोवा में आके ये मैच व्हीलचेयर क्रिकेट खेल रहे हैं? जी हाँ, पहली बार गोवा में जिस तरीके का टूर्नामेंट हो रहा है व्हीलचेयर पे, जिसमें 8 राज्यों की टीम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। गोवा टीम डेब्यू कर रही है व्हीलचेयर क्रिकेट में और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए, वो भी इंटरनेशनल पर्पस फेस्ट के मौके पे। और इससे बड़ा क्या ही होगा व्हीलचेयर क्रिकेट के लिए कि लोग इतने सारे लोग आ रखे हैं पर्पल फेस्ट में और वो हर तरीके का स्पोर्ट खेल रहे हैं। लेकिन जब आप क्रिकेट की बात करते हो वो भी व्हीलचेयर पे आप देख रहे हो, लोग एक हाथ से बैटिंग कर रहे हैं, एक पैर दो पैर नहीं है, एक हाथ नहीं, लेकिन फिर भी वो जज्बा दिखा रहे हैं और सबके मन में एक ही वो है जज्बा कि हमें भारत के लिए खेलना है। क्योंकि मैं इंडिया के लिए खेलता हूँ, मैं देख सकता हूँ इतना टैलेंट आ रहा है। गोवा में भी मैं देख रहा हूँ, कल पहला मैच खेल रहा है एक प्लेयर और बिल्कुल उसके अंदर नर्वसनेस नहीं, वो जज्बा है कि मैं बॉल बिल्कुल वैसी क्रिकेट खेलना है जैसे और वो टीवी पे देखता है। तो वो जो प्लेयर चाहते थे कि हम क्रिकेटर बने, जो टीवी से इतना मैच आईपीएल हो या कोई भी मैच देखते थे, अब उनको मौका मिल रहा है हमारे गोवा के खिलाड़ियों को, हमारे हर राज्य 8 राज्यों के खिलाड़ियों को। तो बहुत बड़ी बात है ये। खूप मोटिवेशन अशें तेंच्यांनी आमकां दिल्लें आसा की तुमच्या खेळा प्रती जर तुमचो प्रेम आसा जाल्यार निश्चित खंयच्या माध्यमांतल्यान तुमकां फुडारात येवपाकूच जाय। आनी त्याच प्रमाणे हे पर्पल फेस्टीच्या निमतान तांच्यांनी हांगासर ते येयल्ले आसा ते इंडियेचे कॅप्टन आसा व्हीलचेअर क्रिकेटी खातीर। जशें की आमी रोहित शर्माक वळखतात, पूण आयज हांगासर आमी सोमजीत सिंग जे यूपीच्यान हांगासर येयल्लेले आसा आनी तेंच्यांनी हांगासर पार्टिसिपंट केल्लेले आसा ह्या पर्पल फेस्टीच्या निमतान व्हीलचेअर क्रिकेटात। तर आजून अशें फुडें या आनी वेगवेगळ्या भुरग्यांक ह्या पार्टिसिपंटा कडल्यान त्यांचो अनुभव कितें आसा तो आमी विचारुया। जसो की आमी आत्तां यूपींतल्या क्रिकेटींतलो जो व्हीलचेअरींतलो जो कॅप्टन आशिल्लो तेच्या कडेन आमी भासाभास करून येयले। आतां आमच्या बरोबर रिंकू सिंग आसा, पूण हो तो रिंकू सिंग जो आमच्या क्रिकेट पंगडाक खेळटा, हो आमच्या व्हीलचेअर क्रिकेट पंगडांतलो रिंकू सिंग। ताच्या कडल्यान आमी विचारून घेवया त्याचो अनुभव कितें आसा तो एमपीच्यान हांगासर येयला खंय, विचारुया ताका। आपका अनुभव कैसे रहा गोवा में आने के लिए? बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरे को और बहुत अच्छा लगा है। और ये सभी मैच अभी लीग चल रहे हैं तो पर्पल कैंप में तो अच्छे लीग मैच हुए अभी तक और बढ़िया मैच है और नेक्स्ट मैच हमारा आने वाला है। तो अच्छा गोवा में अभी कैसे आए हैं, आपका प्रवास कैसा रहा? अच्छा प्रवास रहा है। हम पूरी टीम हमारी एक साथ आई थी ग्वालियर से, मध्य प्रदेश से, और एक साथ होटल में रुके हम। अच्छा होटल है और अच्छा खाना पीना भी अच्छा है और सारी व्यवस्थाएं अच्छी, स्वस्थ, बहुत अच्छी सुविधा। बहुत थैंक यू गोवा, गोवा सरकार को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा और अपनी बीसीसीआई को थैंक यू। उन्होंने जो बहुत अच्छी व्यवस्था करी हमारे लिए, दिव्यांगों के लिए, जो कि दिव्यांग लोगों को बहुत ही छोटा समझते हैं, जो सब के कुछ नहीं कर सकते। आज उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ, यहाँ पे गोवा में आके देखे कि दिव्यांग क्या नहीं कर सकता है, तो आके हमसे मिले और हमको देखे क्या कर रहे हैं हम, क्या नहीं कर रहे हैं, और जितना बनता है अच्छा ही करते हैं जी। थैंक यू। खरें मना काळजासावन तेणी गोंय सरकाराची खंय तरी तोखणाय केलेली आसा की खंयच ज्या जाग्याचेर ह्या दिव्यांग लोकांची कोण दखल घेयना, पण हांगा गोंय सरकारान त्यांची दखल घेतलेली आसा। त्याच बरोबर पर्पल फेस्टिवलाच्या ह्या माध्यमांतल्यान तांकां एक माची उपलब्ध करून दिलेली आसा। तेंची आवड आसा खंय तरी खेळा प्रती, सो तांकां ही
माची उपलब्ध करून तांकां खेळपा खातीर हांगासर तो खूब उमेदीन आहा एक्चुली हांगा येयला म्हणून. आनी आतां रोखडोच तो आपलो खेळी हांगासर सादर करपाचो आसा. जशें की रिंकू सिंग जो आसा तो फिनिशर आसा, त्याच प्रमाणे आपूण सुद्दां हांगासर फिनिशिंग करतलो. तो म्हाका सांगता हांगासर राव आनी आपली मॅच पळय म्हणून. मैं भी अपनी टीम में फिनिशर का ही रोल है मेरा भी. मैं रिंकू सिंह, मेरा भी फिनिशर का रोल है. बॉलिंग बैटिंग अच्छा ऑलराउंडर हूँ और ऊपर वाली कृपा से, जय गुरु पटिया वाले बाबा की कृपा से मैं अच्छा खेलता हूँ और खेलता रहूँगा. निश्चित तेजी खेळी जी आसा ती बरी जातली, कित्याक खेळा प्रती तेजो प्रेम जो आसा तो हांगासर आमकां दिशिल्लो आसा. आनी अशीच उर्बा तांकां दिवपा खातीर दिव्यांगांक तशेंच खासा क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर सरकारान जी कितें माची उपलब्ध करून दिलेली आसा त्या खातीर आपल्या अंतःकरणांतल्यान मनोभावे ती आपली भावना जी आसा ते हे दिव्यांग खासा क्षमतेचे भुरगे व्यक्त करतना आमकां दिश्टी पडटा. आमी जी आतां पयली व्हीलचॅर क्रिकेट ताचे जे एम्पायर आहा ते आमच्या बरोबर आसा. एम्पायर योगेश पिळगांवकर आनी डॉमिनीक ब्रागांझा. सो हेरवी आमकां जे नॉर्मल क्रिकेट आसता तांकां रुल्स नियम वेगळे आसता, पूण हांगासर जे नियम ह्या खासा क्षमतेच्या भुरग्यांक कितें आसतले काय आनी तांचो अणभव कितें ह्या मॅची भितर हो तांकां आमी विचारया. म्हाजोय दुसरो दीस हांगासर हांव एम्पायरींग करता. सो आमी जेन्ना आमची नॉर्मल क्रिकेट आसता पळय ती एम्पायरींग आमी ऑलरेडी करता सद्या. सो आतां हो जो आमकां अनुभव आसा व्हीलचॅर क्रिकेटीचो, हो म्हाका तरी म्हाज्या लायफान एक लेसन कसो. म्हणजे आतां सांगपाचें म्हटल्यार म्हाज्या तुका खरें सांगता म्हाज्या दुकान म्हणजे दोळ्यान दुकां येता. कित्याक जे करून ते क्रिकेट खेळटा म्हणजे आतां आमकां हात आसा पांय आसा सगळें दिलां देवान, पूण ते ज्या प्रमाणे आपली हे स्पोर्ट्समॅनशीप स्पिरीट दाखयता. आनी मेन म्हटल्यार अशें दिसता जेन्ना ते अपील बीन करता ते ग्रावंडार, ती आमची नॉर्मल अपील आनी ही जी तेंची अपील आसा म्हणजे हितूर डिफरन्स कांय ना. सो तुमकां तेवूय तेच सांगतले की तेंची ज्यो हे स्पोर्टींग स्पिरीट आसा, जी तेंची उर्बा येता तेंच्या आंगान ती सेम आसा. म्हणजे आमचे नॉर्मल खेळ हे व्हीलचॅर खेळ, पूण तेंचे जे आसा ते सेम आसा. सो खरेंच पळोवपाक एक आनंद आसा. आनी अंपायरींग करूंक तर इतलो बरें दिसता की तेंच्या कडेन हांगाच रावूं कशें दिसता. खरेंच तर मनांच्यान सांगता तुमकां. म्हणजे निश्चित ह्या व्हीलचॅर क्रिकेटींतल्यान तांचो क्रिकेटी कडेन जो कितें लगाव आसा तो तुमकां दिसून येता. बरोबर खूब खूब प्रेम आसा तेंकां क्रिकेटीचेर. आनी खरेंच आमच्या मनाक हांव जाल्यार खरेंच म्हाजोय दुसरो दीस हांव खरेंच तृप्त जाला तेंकां पळोवन. आनी हांव खरेंच तेंचे कडेन इंटरेक्ट करीत आसा, कित्याक तेंचे कडेन आमकां क्रिकेटीचें सोडून लायफाचें भरपूर शिकपाक मेळ्ळें. सो तें इम्पॉर्टंट. तर योगेश सरान खूब कितें बरें सांगलें की कसो तांचो उत्साह तेंचे स्पिरीट क्रिकेटी बद्दल आमकां पळोवपाक मेळटा, हाच्या बद्दल तेंच्यांनी आमकां सांगलें. आतां डॉमिनीक सर, तुमी 2 शब्द सांगा की तुमकां कितें दिसलें ह्या खेळा बद्दल तेंची खेळी पळोवन. टू बी ऑनस्ट, आय रियली इन्स्पायर्ड माय सेल्फ. ही नॉर्मल क्रिकेट आसता पळय ती नॉर्मल क्रिकेट, व्हीलचॅर क्रिकेट म्हणून डिफरन्स कांय ना. वॉट आय हॅव सीन इट वॉज अमेझींग. नॉर्मली तांची अपील तेणी ते क्रिकेटींग वागता आनी तेंचे सेन्स आहा न्हू क्रिकेटींग, इट इज नॉर्मल. इट इज ओन्ली इन्स्पायरींग फॉर अस दॅट दो दे आर इन द व्हीलचॅर दे एफर्ट तांचे जे क्रिकेटींग मायंड आहा न्हू इज इक्वल टू द नॉर्मल पर्सन. दीस इज वॉट आय हॅव लर्न फ्रॉम देम. एंड आय वॉन्ट टू टेल एवरीबडी that I have interacted other states players and they have told me a lot of things that they are playing lot of domestic at their native place, or there is a special ground for them where the facility is built in a such a way that their cricket and they can be taken care of. That is the only thing. I would also appreciate our Goa team to do the same thing and give them also some benefits that they may take this competition on a better scale. पूण सर हे आतां खेळा प्रती जो तांचो मोग आसा आनी ते आतां खेळटाना दिश्टी पडटा हांगा. मागीर ह्या उपरांत सुद्दां हे अशेंच खेळटात व्हीलचॅरीचेर. Yes, that is what when I interacted with other states, maybe like Mumbai, then UP, MP, they are having special ground built for them only with all facilities where they can come and then promote themselves to a different level. And most of them are having some players are there, they're international players. One is captain. Yeah, so I met him and he only told me that we are playing for India in wheelchair. So this is amazing to represent our country in this format. सो
हांगासर जी व्हीलचेअर क्रिकेट मॅचची जे दोन्ही एम्पायर आशिल्ले तांच्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले आनी कशे उमेदीन हे भुरगे खेळटा आनी आपलो खेळा प्रती मोग आसा तो तांच्यांनी आपल्या उतरांनी सांगिल्लो आसा आमकां. आतां फुडें आनी पळोवया आनी कोण आमकां आपले मनोगत सांगता काय तांच्या कडल्यान विचारून घेवया. लंच ब्रेक जाल्लेलो आसा पूण आतां एक इनिंग जावन हे खेळगडे हांगासर येयल्लेले आसा. तांकां सांगलें मातशें रावात म्हणून लंच ब्रेका खातीर. तरी आसतना खेळा प्रती तेंचो लक्ष थंय केंद्रीत आसा. आत्तां ते येयला जेवण बिवण आसूं म्हणटा ते पयलीं खेळाचेर लक्ष. तांकां विचारया अभी आपका लंच टाइम हुआ है फिर भी आपका जो ध्यान है वो दिखाई दे रहा है कि वहाँ ग्राउंड पे है. एक इनिंग आपका हो चुका है, सो कैसा रहा आपका खेल? सर इनिंग बहुत ही अच्छी रही. हमने 20 ओवर के अंदर 261 का टारगेट दिया उनको, तो हमने बैटिंग बहुत ही अच्छी की. अब हमारी कोशिश यही है कि उनकी टीम को जितने जल्दी ऑल आउट कर सके. सो आपके ऑपोजिट कौन सा टीम है? सर तेलंगाना है, हम राजस्थान से, और हमारे अपोजिट तेलंगाना की टीम है जो कि बहुत ही अच्छी टीम है. लेकिन अभी हमने अच्छी बैटिंग की और कोशिश कर रहे हैं कि उनको जल्दी से जल्दी ऑल आउट करें. पर्पल फेस्ट का ये अनुभव आपका कैसा है? सर एकदम अमेजिंग सर. हमारी पूरी टीम बहुत ही मतलब ज़्यादा अच्छा फील कर रही है कि गोवा में पहली बार हम आए हैं. और हम पर्पल फेस्ट को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो व्हीलचेयर क्रिकेट को पहली बार पर्पल फेस्ट के अंदर शामिल किया. उसके अलावा हमारा जो बोर्ड DCCI है, डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, और व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया, इन दोनों को हम बहुत ही थैंक यू बोलना चाहते हैं कि उन्होंने राजस्थान टीम को भी मौका दिया यहाँ पे खेलने का. और जो भी ये फेस्टिवल है उसको पूरी टीम एंजॉय कर रही है. पूरा टीम आपका राजस्थान? जी पूरी राजस्थान. वी हैव राजस्थान. जय जय राजस्थान. तर राजस्थानाचो पंगड खूब एनर्जेटिक तुम्ही पळयलो. पहले बार गोवा में? हाँ जी, हम लोग सभी राजस्थान के प्लेयर पहली बार गोवा में आए हैं. और जो ये ऑर्गेनाइजेशन करा रहे हैं सबको हमारे राजस्थान की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद. और हमारी टीम की तरफ से सभी को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद. पर्पल फेस्टाच्या निमतान त्याच बरोबर हे व्हीलचेअर क्रिकेटीच्या निमतान ह्या राजस्थानातल्या पंगडाक गोंयान येवपाचो हो अनुभव खूब तांकां आवडलो अशें ते म्हणटा. तेंची उमेद तुमकां दिसून येयली, कशें तेंच्यांनी चियर्स केले, एनर्जेटीक. आतां तेंचो लंच टायम हांगासर आसा. आज तेलंगाना का साथ मैच था और हमारे कप्तान साहब है ना, इसने 98 रन बनाए थे. शतक से 2 रन चूक गए थे. और विश्वेंद्र सिंह है वो भी 82 पर आउट हो गया था. आज हमारी टीम ने बहुत अच्छा मैच खेला और हम कोशिश करेंगे कि तेलंगाना को 61 रन से 261 रन है तो हम 200 रन के ऊपर से हराए. हमारा टारगेट रहेगा. थैंक यू सो मच सर. 98 रन आपने बनाए? जी सर. 97 इन 40 बॉल 97. बस बेटर लगता है, अदरवाइज वी कैन हिट अबाउट 100. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम. तर आमच्या बरोबर आसा दोतोर केतन भाटीकर. ही जी क्रिकेट मॅच, व्हीलचेअर क्रिकेट मॅच दिव्यांगा खातीर आयोजीत केलेली आसा त्याच्या बद्दल 2 गजाली तांच्या कडल्यान आयकून घेवया. नमस्कार. 2023 पासून आम्ही पर्पल फेस्ट सुभाष फळदे साहेबांनी सुरवात केली अंडर लिडरशीप ऑफ डॉक्टर प्रमोद सावंत. आणि जी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीन अप्रिशिएट केल्ली मन की बातान. आणि ताणें उतर दिल्लें मोदीजीन की फाटल्या फावटी जे केलां ते नॅशनल लेवलीचेर पण ह्या वर्सा इंटरनॅशनल लेवलीचेर जातलें म्हणून. आणि आयज हजारांनी डेलिगेट्स हांगा पावले. आणि व्हीलचेअर क्रिकेट टुर्नामेंट फॉर दिव्यांग 2024 गोवा हेजे कॉर्डिनेटर म्हणून म्हाका इन्चार्ज केला दोतोर CMन. आणि बरें दिसता सांगपाक की 8 टिमी आयल्यात. काल पयलो दीस जालो, आयज दुसरो दीस. फाल्यां आणि 11 तारखेक फायनल जातली. आणि टोटल 8 टिमीन गोवा, तेलंगाना, राजस्थान, मुंबई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान अश्यो टिमी 8 टिमी आयिल्ल्यो आसा. आणि आयज दुसरो दीस आसा. आमी तांच्या हॉटेल्सांनी स्टे केला. तांकां हाडप व्हरप हे सगळें संपूर्ण आमी कदंबा थ्रू गव्हर्मेंटान सपोर्ट केला. बाब संजय घाटे, त्याच प्रमाणे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री गोविंद गावडे यांचेय मनाक काळजाच्यान आभार मानता, कारण ताणें आमकां हांगा भरपूर सपोर्ट केला ग्राउंडा खातीर. हांव संपूर्ण स्टाफ, सगळे जे कोण आमचे व्हॉलंटियर्स आहात तांच्या मनाक काळजाच्यान आभार मानता. त्याच प्रमाणे मिडिया, कारण तांच्यांनी भरपूर म्हत्वाचो रोल केला हांगा सगळ्यांक आमकां सपोर्ट करपाक. व्हीलचेअर क्रिकेट ही अशी दाखोवन दिता की आमी रडटा केन्नाय तकली दुखली सुटी जाय, हात दुखता आनी कितें जाय, पण ह्या भुरग्यांक पळोवन इतलें बरें दिसता. जांकां पांय ना, थोड्यांक हात ना, ते व्हीलचेअरा वयल्यान उडी मारून फिल्डिंग करता. तांचें इन्स्पिरेशन, तांची झील, तांची एनर्जी, तांचें एन्थुजियाजम हे एक गजाली इतल्या तरेन आसा की आमकां एक लायफान स्पिरीट आनी मोटिवेशन दिता. आनी हें काम करप एक तरेचें ब्लेसिंग. कित्याक भुरग्यांचे तुमी मुद्दम पळया, सगळे व्हीलचेअराचेर भुरगे जितले आसा हांगा सुद्दां तुमकां पळोवपाक मेळटले. कितले एनर्जी आहा, कितले स्मायलिंग फेसीस आहा, कितली पॉझिटिव्हिटी आहा, पेसिमिजम ना, एक नेगेटिव्हिटी ना. आणि एक उमेदीर तरेन बाबा ते स्पिरीट आपल्या टिमीक सपोर्ट करता, एन्जॉय करता, तांकां चियर अप करता. आनी म्हाका दिसता दीस इज द लायफ एंड दीस इज वॉट इट इज.
तेच जशें की दोतोरान सांगलें की आमी धडधाकट आसून सुद्दां केन्ना आमी निमतां करून खेळोंक वचना किंवा मोबायल व्हिडिओ गेम अशें खेळत रावता, पूण हांगासर दिव्यांग भुरगे जे व्हील चॅरीचेर आपली क्रिकेट मॅच तेंच्यांनी आयोजीत करून तांच्या खातीर दिले, तांकां प्रोत्साहन दिलें, तांकां चालना दिवपा खातीर निश्चित हे पर्पल फेस्ट तांच्या खातीर खूब म्हत्वाचें आनी तांकां प्रेरणादायी ठरतलें हातूंत कांयूच दुबाव ना. गोंयचे नामनेचे फिजिओथेरपिस्ट डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्यांनी आमकां ह्या व्हीलचॅर क्रिकेटी बद्दल कांय म्हायती दिली. हे खेळगडे आपल्या खेळापती कशे आपले उमेदीन स्पिरिटान खेळटात, त्याच बरोबर एम्पायर जे आसा तेंच्यांनी आपले रुल्स हेर जे नॉर्मल क्रिकेट आसा आनी आतांची जी व्हीलचॅर क्रिकेट कशी आसा त्याच्या बद्दल म्हायती दिली. त्याच बरोबर खेळगड्यांनी सुद्दां विशेश म्हटल्यार ह्या सरकाराचे उपकार आटयले. पर्पल फेस्टिवलाचें जें आयोजन जालां तांच्या खातीर ही योग्य माची अशें म्हणून तेंच्यांनी आपले हांगासर मनोगत व्यक्त केलें. गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकरा सयत हांव गौरीश पोरो बामोणकर.